आयज बरेच आयकपाक सगळ्यांनीच उल्लेख केला जेन्ना हांव आयकत आसा जरी हांव सावथाक गावता जालो पूण सुधीर बाबाचो आवाज जो आसा फक्त नॉर्थाकूच ना तो सावथाक सुद्दां तो जिंका ह्या फामाद जाल्ले आसा. भाजपाचो नामो निशान उरचो ना हे लक्षात घेयात. फाटले कडेन भाजप आसपाना हे नक्की आसा आनी पांचा भितरय सगळ्यांतल्यान सामको शुअर उमेदवार शुअर विजय नक्की विजय जर पळत आसत जाल्यार तुमच्या उमेदवाराचो भाजपाचो आशिर्वाद तर ते स्वता बद्दल आमदाराचो उमेदवार जायनासतना सुद्दां आपली भलायकी म्हणटा अशें सगळे कडेन म्हापशेकारांचे सगळे थरांचे लोक सगळे वडाचे लोक अशे पद्दतीन आयकूं येता बरें दिसता आनी अशें आसपा जाय. जो उमेदवार तुम्ही वावुरतले निवडून दितले जे गोंयांत भाजपा सरकार वयतलो आनी काँग्रेस सरकार येतलो जो म्हापशा इतकी वर्सां अनडेव्हलप मुद्दाम म्हणून सिटी उरली ही डेव्हलप जावपा खातीर मोकळे जातले. गरिबा पासून काम करपी आहा आणि व गरिबाचे प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक अडचणी सुखा दुःखाच्यो व्यवस्थितपणे हाताळपाक तेजे कडेन क्षमता आहा. ताचो काम जरूर करतलो कारण 20 वर्सां तो करीत आसा तेजेर कांय शंका ना. जे सुधीर फाटल्यान आहात आणि 100% म्हाका पक्की खात्री आहा सुधीर कमीत ते 5 ते 6 हजार मतांनी निवडून येतो. ह्यो तुमच्यो सगळ्यो ज्यो समस्या तो सुधीर निवडून येतो 6 महिन्या भितर तुमचो सॉल्व करतलो. तुमची कितें जे प्रॉब्लेम आहात प्रत्येकाची ते सुधीर त्या खातीर म्हाका दिसता आतां आमी म्हणटात की मोदीन 14 वरां कितले 18 वरां काम करता खंय म्हणल्यार सुधीर आदी पासून इतले वरां काम करता हे सांगपाची म्हापशेकारांक गरज ना. आयज जे प्रमोद सरकारान म्हटले माझ्या बद्दल ते आम्ही जे आता पक्षांचं हेवटेन वचपय चालू आहा पण हांव तुमकां एश्युरन्स दिता तुम्ही माझ्यावर विश्वास दवरला त्या विश्वासाक हांव दिवताना परत सांगता हांव पक्षा कडेन प्रामाणीकपणान आसतलो आनी जी लोकांची कामां लोकांक एक स्वाभिमानी म्हापशेकारांचो एकूच अजेंडा म्हापशांची उदरगत ही उदरगत ती गावन सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळ्यांच्या सहमतान ही म्हापशांची उदरगत आहा ती फुडें व्हरतलो.